Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. म्हाका दिसता सरकारान तांचे कडेन डिस्कशनच करूना. खरें म्हणल्यार ते इम्पॉर्टंट स्टेक होल्डर्स आसात. तांचो सर्वायवलाचो प्रश्न आसात. तांची दुकानां तांचे कडेन उरतलीं काय भायले लोक फाल्यां ऑप्शन जाल्यार घेतले कितें जातलें हें सगळें अनिश्चित आसा. पूण म्हाका दिसता की हें बील एसेंब्लीक हाडचें सरकारान आनी ताजेर सविस्तर डिस्कशन जावचें आनी व्यापाऱ्यांक तांचे सगळ्यांचें म्हणणें आयकून घेवचें. ते स्टेक होल्डर्स आसा आनी तांचे कडेन आयकून घेना आसतना कितें काडलें जाल्यार ताजेर रिएक्शन जातलें. आतां जे एनवायरमेंटल इश्यूज आसा जाचे खातीर आतां लोक रस्त्यार आयल्यात येतात ताजे संबंदी आमी सरकाराक म्हणिल्लें की सद्या पयलीं तुमी ते स्थगीत दवरात, लोकांचें आयकात, मागीर ठरयात. अशे हे सगळे इश्यू पळय जे आसात म्हणजे सरकाराचें फायनान्शियल कंडिशन कितें आसा आमी डिमांड केल्लो एक ताजेर व्हायट पेपर काडचो, कोविडाचेर एक व्हायट पेपर काडचो म्हणजे लोकांक कळनी खंय कितें कितें इश्यू चल्ला कितें जालां. म्हादय हो एक म्हत्वाचो इश्यू आसा ताजेरय एक व्हायट पेपर काडचो अशें आमी सरकारा कडेन मागणी केल्ल्यो. त्यो सगळ्यो मागण्यो आमी एसेंब्लीच्या वेळार घसास लावन धरतले. प्रत्येक एसेंब्ली आमी कोऑर्डिनेट करतात. एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हजोय रोल आसता की आमी सगळ्या कडेन कोऑर्डिनेट करून करप. एसेंब्लीक एक मेसेज वचपाक जाय की एसेंब्लीक सगळे जाण एकठांय आसात ऑन पब्लीक इश्यूज. जॉयंट मिटींग बी जातली एसेंब्लीच्या पयलीं तुमची? मुखार पळया, मुखार मागीर ठरयतले. दिगंबर म्हणटा दिल्ली जाल्ले बसकेंत प्रदेशाध्यक्षाचो विशय येवंकच ना. सध्या प्रदेशाध्यक्षाची वेकन्सीच ना. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाच्या इश्यूचेर आमचें पयर दिल्ली गेले तेन्ना कांयच डिस्कशन जावं ना. तुमी बीन त्या लेवलाचेर डिसिजन दिल्लीच्या लेवलाचेर पार्टी लिडरशिपान ठरोवपाची. तुमी रेसीन आहा प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर? हांव कसल्याच रेसींत ना. पण जबाबदारी दिल्यार तुमी? ना, जबाबदारी न्ही. आतां हो प्रश्न सद्या येत ना. सद्या तरी थंय वेकन्सी ना. मजगती पक्ष बदलपी आमदार आड प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान घाल्ले अपात्रता याचिकेची सुनावणी सुप्रीम कोर्टान फुडल्या म्हयन्यात धुकल्ली. सभापतीन ह्या 10 आमदार आड अपात्रता याचिकेचो निकाल बेगीन लावचो म्हूण गिरीश सुप्रीम कोर्टात गेला.